द गव्हर्मेंट देन गव्हर्मेंट म्हणजे पहिली 10 वर्सां पयलीं एक रॉंग डिसिजन जावन आकाशिया प्लांटेशन हे मोठ्या प्रमाणात जंगलान जाल्ल्या कारणान आज जंगलांतले सगळे म्हणजे मागीर ते आमी म्हणटा सगळीं जनावरां माकड आसूनी किंवा डुकर आसूनी कोले आसूं हे सगळे आतां लोकांच्या शेतांनी आनी कुळागरांनी येवपाक लागल्या, सगळीं नाशाडी जावपाक लागल्या कारण तांकां थंयसर खावपाक कांयच उरलें ना. त्या खातीर फ्रूट बेरिंग ट्रीज म्हणजे चिचो आसतल्यो, जांबळां आसतलीं, आंबे आसतले, हाज्या पद्दतीची रानटी झाडां जी आसा ती जंगलांनी सुद्दां लावप ही अत्यंत गरजेची आसा. तेजी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स हांवें फॉरेस्टाक दिल्ले आसा, तांच्यानी A40 ते लावपाक सुरू केल्ले आसा. A40 हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की फ्रूट बेरिंग ट्रीज ज्यो आसा आनी मेडिसिनल प्लांट्स ही मोठ्या प्रमाणात लोकांक दिवची. मेडिसिनल प्लांट्स की ज्या निमित्तान आमी कडुलिंबू आसतलो किंवा ते मागीर वडाचें झाड आसूं ही झाडां जो पर्यंत आमी मोठ्या प्रमाणात लावप ही अत्यंत गरजेची आसा. आनी अशाच पद्दतीची मेडिसिनल प्लांट ही आमी हांगासर 1 तारखे दिसा आमचो PCCF आनी बाकीचे सगळे त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर येतले. ही झाडां गोंयभरच्या लोकांक सुद्दां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट त्या आमदारांक त्यांच्या मतदारसंघात अवेलेबल करून दिता म्हणून सांगला.